प्रितीच्या बाबा भयणानो, सुरवातेच्या उतरांनी शॉर्ट ल्हानशी आमकां आयच्या दिसाची विशयांतल्यान समजणी दिल्या. आनी ती म्हळ्यार पयलेच हो आयतार म्हणल्यार हो तोता निमणो आयतार साद्या काळाचो. आनी येता तो आयतार जातलो पयलो आयतार वर्साचो. आनी तो आयतार आमी म्हणटा जेजूचे जल्माचे परबेक तायराचो आदवेंताचो पयलो आयतार वर्सांतलो. आनी हे आयताराक इग्रोज मात आख्या संवसाराक परब दवरता जेजू राजा कसो रायाची. जेजू सगळ्या संवसाराचो सगळ्याचो सोगटाचो राजा तो. देखून ह्या आयताराक सगळी पवित्र सभा हो जेजूचो राय, जेजूच्या रायपणाक ह्या संवसारान आनी जेजूचो रायपणाचो फायदो ह्या संवसारांत जिवन स्वर्गीच्या राज्यांत देवाच्या घरांत देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक यत्न करता. देखून आयज आमचो विशय बायगोन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन वो देखीन सांडलोल्यांक चो हुस्को धरून आमी सोदूंक आनी तांकां आदार दिवंक आनी तांकां लागीं काडूंक आमी वचुया. बायगोन शावेर आयलो आयकून खबर आमच्या गोंयची इंडियाची आनी दुसरी माप मेजप कांय नासतना व्हडली व्हडली आवियां मोटरां नासतना वड्याचेर आमकां दिवंक सांडलोल्यांक जेजूचो आदार जेजूची कृपा बाप्तीस दिवंक इगोर्जेन भितर काडूंक ह्या राज्याची भागीदार जावंक आनी सासणाच्या राज्यांत आमकां पावंक हो वावर ताणें जेजूचो केलो. बायगोंत इनास लॉयलाचे आदारान आनी ताचे देखीन आनी डायरेक्शनान. जेजू राजा ओय जेजू राजा कसलो केन्नाच खंयचे पालासींत वो व्हडल्या घरांत व्हडल्या बिल्डिंगांत तो रावंक ना. महाल घरांत जेजू राजा जावनूय ताणें जल्म घेतलो गोरवाच्या गोठ्यांत. आनी जेजू राजा जावनूच तो मरूंक ना. हॉस्पिटलान बरे बरे दोतोरांची वखदां हें तें घेवन तो मेलो कालवारच्या दोंगरार कुर्साच्या पलंगाचेर आपलेंच दान आपलेंच रगत आनी आपलीच कूड आमकां भेटून सॅक्रिफायस व्हडलो. देखून फुलसन सीड आपल्या बुकांत म्हणटा तुमकां चान्स पडल्यार तो बूक वाचात. टू टेक बर्थ फॉर क्रायस्ट इज अ क्रीब, टू डाय फॉर क्रायस्ट इज अ क्रॉस. दोंगरार वत आनी हे भाशेन तो एक्सप्लेन करता जेजूचें आख्यान जिवीत त्या बुकाचेर फुलटन सीड. आनी हे भाशेन जेजू राजा जाल्लो जाल्यार आनी जेजून सांगलां हांव राजा ह्या संवसारांतलो न्हय. हांव राजा जाल्लो जाल्यार म्हाका मारूंक कोत्तात फकाणां कोत्तात वायट कोत्तात तेन्ना म्हजे शिपाय आसले जाल्यार झुजपाचे म्हाका मरूंक दिवपाचें न्हू. हांव राजा हेरां भाशेन चाकरी घेवंक येवंक ना सेवा घेवंक येवंक ना पूण हांव येयलां सेवा करूंक. आनी जेजू दाखयता आपोस्लांचे पांय धुवन. आनी आतांचो पाप साहेब वेतातूय पयलो हे जेजूची उतरां आपल्या मनान काळजांत रिगोवन वयतातूय कोणाचेच पांय धुयता. भुरग्यांचे जाणट्याचे जावं ती क्रिस्ती वो क्रिस्ती आनी भाशेन दाखयता. जेजू भाशेन आपुणूय आयला दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. आनी आमचो बिशप राहुलानूय होच हेतू काडलो आपल्या ऑर्डिनेशनाक. आय केम नॉट टू बी सर्वड नॉट टू रिसीव द सर्वीस बट आय केम टू सर्व अदर्स. हांव आयलां दुसऱ्यांनी म्हाका म्हजी चाकरी सेवा चाकरी करूंक पूण हांव बिशप जालां दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. देखून जेजू म्हणटा हांव राजा खरो पूण काल ते कायेन. हांव राजा खरो कोण गरीब पिडेवंत दुयेंत एकसुरी वो वायट आसात वो वायट दोशेर पावल्यान वो मरणाक पावल्यान वो दुयेंत पिडेंत जावन आसात तांची सोद करपाक. तेणी म्हजेशी येवची गरज ना पूण हांव तांचेशी वेता. देखून हांव केन्नाच एक सिंहासनाचेर व्हडल्या कोदेलाचेर व्हडले बसकेचेर बसून रावंक ना. हांव भोंवत रावलां. हांव राजा
म्हाका तकली रेस्ट घेवंक म्हाका एकूय स्वात ना म्हणटा. कोल्यांक आसात दोली, शेवण्यांक आसात गुंठेर, आपलें बिराड करूंक रातचे रावूंक, पूण म्हाका हुंय तकली बागोवंक रावूंक म्हाका स्वात ना. म्हणून स्वात ना, शिपाई नाय, सोल्दाद नाय, सेक्युरिटी ना, कांयच ना. तसलो राजा हांव, तसलो फुडारी हांव. जे म्हणलां आमी पयल्या वाचपान इस्रायल कितें म्हणटा, आदले तेंपार इस्रायल पर्जन यावेक आपलो खोर आनी स्ट्रॉंग आनी जबाबदारेचो राजा म्हणून घेतलो. आनीक बऱ्यांक ताणें बरें केलें, वायटांक ताणें पनिशमेंट दिलो. पूण इस्रायल प्रवादी म्हणटा, आतांचे देवान राजा वेंचून काडल्यात ते न्हय आपसुवार्थना पासत, सेल्फीश जावपाक न्हय, आपल्याचेंच पळोवपाक न्हय, आपल्याचीच फॅमिलीचें नेपोटिजम वा आपल्याचेच गोच्यांक पळोवपाक न्हय, समाजाक सगल्यांक पळोवपाक. जे तुज्या किंगडमान कोण रावतात तांची सोद घेवपाक. देखून इस्रायल म्हणटा तांचे गाय पेकोवपाक, तांकां बरो चोरो दिवपाक. हांवें गाय न्हय गेलां जबापाक. तांकां बरो चोरो दिवपाक, तांकां बरे भाशेन वाटेर घालपाक, रस्त्यार घालपाक, बरे भाशेन तांचो सांबाळ करपाक, पेकोवणी दिवपाक. तांचे गाय वायट जालां, चुकल्यान कितें जालां तांकां आदार दिवन भोंवपाक. देखून असले राजा देवान उत्पन्न केले. आनी दुसऱ्या वचपान बागोवन पावलो फेसकारांक कोरिंतकारांक बोन म्हणटा, जेजू आयलो जेन्ना आख्खो संवसार आदाम येच्या पथकान वायटाक जोगड्यांक वराक घुस्पलोलो. जोण एकलो आपली ताकद इस्त्र्यान हिम्मत दाखयतालो. तेन्ना देवान जेजूक धाडलो हे संवसाराचें आदाम वेचे दुस्पट जाल्लें पातक काबार करूंक, सोंपोवपाक, डिलीट करपाक, आदामे केल्लां तें पिड्यार करपाक. आनी पोत्तून देवान सांगलें जेजू वरवीं आपल्या पुता वरवीं आपूण नवें राज सुरू करतलो. आनी केलें सुरू जेजू. 2023 वर्सां जालीं. आनी देखून जेजू बागोवन पावलो म्हणटा, जेजून आपल्या जिवनपणा वरवीं मरणाचो, पातकाचो, वायटाचो, देंवसाराच्या राजाचो नाश केलो. आनी नवें राज, पवित्र सभा, नवें किंगडम आपूण राजा कसो घडोवन हाडलें. आनी हें राजापण आमकां आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक सुरू जाता. जेन्ना आमी तकलेक तें तेल लावया दुसरें बावतिजमाच्या दिसाक, तेन्ना आमकां हे 3 पदव्यो मेवतात. कॉमन प्रिस्टहूड, आमी यज्ञीक जाता रोजार करूंक दुसऱ्याचेर. आमी प्रॉफेट जाता, देवाचें उतर घेवन दुसऱ्यांक परगटूंक, दुसऱ्यांक एकठांय करूंक. आमकां राजपण मेळटा, जेजूच्या किंगडमाक वांटो मेळटा. जेजू राजा आमचो राजा, तेतूंत आमकां मेवता ते तेला वरवीं. जे बावतिजमाच्या दिसाकतान जेजू आमचो राजा म्हूण आमी मानून घेता आनी त्या राजा काल आमी जियेता जायतें करून. शिव वर्तमांत हांव म्हाका दिसता हांवें स्लो वाचलां, तेजेवन फास्ट वाचूंक जाय आसलें. कित्याक तें आमी सगलीं जाणात. दोयाल्यो कोन्ने त्यो दोतोन शिंगताल्यो ते. देखून जेजू म्हणटा हांव येतलो. आमी मिसार म्हणटा ते भाशेन एवरी डे. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू स्वर्गार चडलो आनी जेजू म्हणलां पोत्तून येतलो. फाटीं कोणें म्हाका फोन केला, फादर खबर मरे जेजू येता म्हूण. म्हाजी पोत्तून हांवें केल्यार काडीच ना. खबर मरे फादर जेजू 20-25,000 उत्सवाच्या वर्साक जेजू येता म्हूण. आंज बडयांक सगल्यांक घेवन आमकां सगल्यांक एकठांय करूंक आनी बरीं आसात तांकां व्हरपाक देवाच्या राज्यांत आनी बरीं नात तांकां सासणांक काबार करपाक हेंच वाचोवपाचें. जेजू म्हणटा हांव येतलो म्हज्या आंज बोडव्यांक सगल्या लश्कराक सर्गींच्या घेवन आनी कुशीन काडटलो, जसो बोकड्यांक आनी शेडयांक काडटात ते भाशेन. म्हज्या रायटाक शेडयांक आनी लेफ्टाक दुसऱ्यांक बोकड्यांक. आनी हांव पळयतलो कोणें म्हजी सेवा चाकरी केल्या, म्हजे शिकोणे पडमेन चल्ल्यात तांकां हांव म्हज्या राज्यांत वराद भितर काडटलो. आय वील टेक दॅम एलॉंग विथ मी इन टू द किंगडम ऑफ हेवन फ्रॉम दीस किंगडम ऑफ अर्थ ऑफ द चर्च. आनी जेजून सांगलें कशें जेन्ना तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक वळखो नासतना नोको आसतना तुमी
बरें केलें उतरांनी कोदल्यांनी जावं जेवपाक दिलें पिवपाक दिलें न्हेसूंक दिलें बिराड दिलें दुयेंतीची खबर घेतली वो बोणकोन विजीट केलें आनी तांकां सांगात दिलो तुमी तें म्हाका केलें हे पासत तुमीच नोकत आसतलीं केन्ना केलें तें पूण तुमी केलां तें ल्हानांक म्हाका पावलें यात म्हज्या सांगाताक आनी दुसऱ्यांक म्हणटलो कुशीन काडलें ताका बरें उरना हांव आयिल्लो तुमच्या दारार मारलें आनी तुमी म्हाका पिवंक दिवना जेवंक दिवना बिराड दिवना आनी हें दिवना तें करना खबर घेवंक ना कांय दिवना एक्सेट्रा जेजू म्हणटा उतरां म्हजें सोरसिलीं कोड सोरून वसात हांवें व्हडल्यान म्हणलें तें उतर वाचतालें उगडास दवरपाक सगल्यांनी कोड सोरून वसात कोड सोरून वसात मिन्स इज अ डीप मिनींग म्हाका आनी पोत्तून पळयनाकात हांवूय तुमकां पोत्तून पळयना मेडचो ना आनी तुमकां हांव सासणांक विसरलो कोड सोरून म्हजे सोरसुलीं वसात धांवडायलीं धाडूंक नात धांवडायलीं बेगीन वसात दोळे मुखार वयलीं आमी केन्ना म्हणटा कोणसो राग येयल्यार तेणी अशें केलां तशें केलां ताका आनी बक्षुबाचें म्हजें तुका पयल्यारय म्हजे दोळे धांपता तूं हांव फाट करूंक वेता ते भाशेन जेजूनय म्हणलें त्या पासत आमी मागया जेजून सांगलां ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक बरें करपाक दुसऱ्यांक सोदूंक आनी दुसऱ्यांक आदार दिवंक देखून बागेवन फ्रांसीस शावेरानूय तशेंच केलें सोदूंक येयलो हांव सांतांचे इगोर्जेंत आसलो तोशांची म्हणटात थिंगा सगलो लोक हिंदू भाव पासून म्हणटात हिंगा आमचो बागेवन फ्रांसीस शावेर पुर्वजांक मेळून गेलो पुरीस बांदले दोतोन शिकयली तांकां क्रिस्तांव केली आनी भाशेन ताणें हुस्को धरून सोदूंक गेलो बागेवंत मादर ट्रिजा कालकाताची तिणेंनूय तशेंच केल्लें सांडलोल्यांक तांकां सोदूंक गेली आनी पासत तिचे नांवान म्हणटात हांव केन्ना अमेरिकाक वेता तेन्ना म्हज्या लागीं लोक म्हणटा फादर इंडिया इज युअर गूड कंट्री तेन्ना हांवें सांगता वाय इंडिया इज गूड कंट्री फादर वी रिमेंबर 2 persons फ्रॉम इंडिया महात्मा गांधी एंड मदर ट्रेसा तिणें वावर केला तो आनी तिणें बरें केलां तें जायतें उलयता सोदून लोकांक आपण सोदून दुसऱ्यांक वचून देखून आमी मोगाच्या बाबरेंदो बागेवन फ्रांसका भाशेन आमी देख घेवया रावची न्हू आमकां कोण विचारून घेतलो वो सांगतलो वो म्हणटलो म्हूण पूण आमी सोदूंक या बागेवन फ्रांसका भाशेन जेजू भाशेन सोदूंक वेतालो रात आनी दीस हांव एक बीन पासून विसरतालो आनी आपल्या शेडयांक सोदूंक वचून तांकां दाखयतालो वाट सोत आनी उसवाट आद मायोरम देई ग्लोरियम एक सांत म्हणटा फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड आमी कितें कोत्ता तें आमकांच न्हय समाजाक पवित्र सभेक आनी सर्गीच्या राज्यांत वचपाक आद मायोरम देई ग्लोरियम फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड आमेन